दुसरे वाटेन आमी सान पावलाचें जिवीत पळयता. तो हुशार मनीस, विद्वान, फिलॉसॉफर गामेलियल ह्या गुरूच्या खाला तो शिकलोलो. युनिवर्सिटी ऑफ इन द सिटी ऑफ टासस, कॅपिटल ऑफ रोम. विद्वान, हायली एड्युकेटेड, तांची फामिली उंच दर्जाची. ताचो बापूय रोमन सिटीजन, रोमन नागरीक जावन आसलो. आनी सान पावल एक कडक फारिझेव. ताका जुदेवांचे कायदे आनी शिक्षण ते पाळिनात. तांकां तो मारून उडयतालो, नाश करतालो. आनी देखून ताका एक नवे क्रिस्तांव आवडोंक नात. जेजूची खबर सांगतले ताका आवडोंक नासले आनी तो इगोर्जेचो छळ करतालो. आनी एक दीस दमस्कस प्रवास करता आसतना घोड्याचेर वचून तो सकला पडटा आनी एक्सिडंटाक सांपडटा. ताचे दोळे फुट्टात आनी तो कुड्डो जाता. आनी ताका आवाज आयकूंक येता, म्हाका तूं कित्याक त्रास कोत्ताय? हांव क्रिस्त, हे म्हजे लोक सांदे, क्रिस्ताचे सांदे. तूं तांकां छळ कोत्ताय, तूं तांकां दुमाळो दिताय, तांकां जिवेशी मारताय. ते म्हाकाच भोगता, तूं म्हाका जिवेशी मारता. हें सोजमल्या उपरांत, ताचें परिवर्तन जाल्या उपरांत, ताका जेजू बरो केल्या उपरांत सान पावल दुसऱ्या धर्माच्या पोरजांक जेजूची बरी खबर दिवंक संवसारांत खंयसरूच वचोंक तयार जाता.